Honorable members, Honorable Speaker. Sri Lula Fernandez Nang, absent. पुढे वचूया. 2024-25 वर्सां खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंघ अनुदानांत मागण्यो पयल्यो भासाभास आनी मतदान तिसरो दीस. आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीत घेवया. पर्यटन मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 सभागृहांत मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand numbers 20, 78 and 82. मागण्यो सभागारा मुखार आसात. जिल्ल्या वरी क्रमांक 3 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार श्री युरिया लेमांव, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री वेंजी वेगस, श्री विरेश बोरकर, कार्लो श्रीरा हांणी आपल्या कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. युरिया लेमांव, ऑपोजिशन लीडर. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3. Yes. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in circulated list number 3. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3. पाच सूचना सभागृहांत आसात. ऑपोजिशन लीडर तुम्ही कोण उलयतात? ऑपोजिशन लीडर श्री कार्लो सेरेरा कोण उलयता? कोण उलयना? Yes, Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I am speaking in relation to demand number 20, 78 and 82. Thank you. First, in respect of printing and stationery, I would like to inform the Honorable Speaker that amge printing press ahate. When we talk about ignorance of law is not an excuse. म्हणलो आमकां कायद्याचे बुक्स पब्लिकेशन्स मेळपा जाय आनी आमकां मेळना जाल्यार मागीर तुमी सांगूं जायना तो कायदो आहा बुकार इंटरनेटाचेर आसा आनी म्हूण तूं कबूल हातून तुका फायन मारपाक वा तुका जेलीक घालपाक. I believe that when the government is having these publications, we should not make them expensive. Huyi गेले जाल्यार government publications are cheap. आमगे official gazette म्हारग आसा. Any law book तुवें काडले जाल्यार मागले जाल्यार if it's 200 pages 200 rupees तशें करून चार्ज करता. थोडे पाटी 300 700 आनी पयले सदां सवाय आसताले. I think if the government wants to help the people so as to know the law and to make sure they follow the law, then I think that they can make sure that the prices are reduced. And number two, in the printing press, तूं गेले जाल्यार तूं एक कायद्याचो book मागल्यार पोन्ना मेळटा, updated मेळना. They tell you look at the internet. Everybody can't be internet savvy. आनी ते update केले ना जाल्यार on the internet you don't get the updated copies of these materials. So that is also one thing which I think is a failure on the part of the government not to provide these updated publications in the government printing press. आमी demand काडलेलो last time and I had specifically requested the government to एक मोडगांव साउथ गोवान एक provision करपा एक printing pressaचे outlet दिवपा. गायलो तो print. म्हूण आतां म्हाका आदोगाद सांगतात मोडगांवचे की ते printing pressa फकत gazette आसतात आनी updated booksूय ना तेंकोडे.
So that is another thing which I feel there's a failure on the part of the government not to make provision for giving these outlets with updated publications. As far as tourism demand is concerned, पहिले उलोवपा सोदता आमचे एक पोंबुर्पा स्प्रिंग आसा. पोंबुर्पा स्प्रिंग सामको पिड्यार जालो आहा ते सगळे टायल्स आहात ते सकला हालतात लोक पडटलो थिंगा. The tiles on the side are also cracked and broken. The toilets are not functional. There is no water in the toilet. There is no water in the changing rooms. Honorable Minister, who has a very close affinity with Pomburpa and his area, he knows a lot of people. He came with high hopes and expectations. I invited him. Gelte Orsar, 15th May he had visited, and he gave very good directions for upgrading and for renovation of this Pomburpa spring. पूण कितें जालें थिंगा कांय जालें ना उपरांत. It is very sad and shameful that the department has not been able to proceed in doing any work on the Pomburpa spring. हांव दाखयता तुका, this is when Honorable Minister had come and he even said that he is exploring possibilities of expanding tourism activities, initiated inspection of Pomburpa spring along with me, Pomburpa Panchayat members and government officials. But unfortunately, I am magi February muina in Salatanna. Then he told me, I am doing this on the Swadesh Darshan project, and we accepted this. 2024 February, I am prashna mandlo inga. Unstarred LAQ number 39. And tinga mak answer dilla. I had asked status of the proposal for repair beautify Pomburpa spring in Aldana constituency and status thereof. Answer dilla maka, sir, the work of beautification of Pomburpa spring is being undertaken under Swadesh Darshan scheme 2.0. So I am manun gele. Chalu aha. Kitle paty minister paso inshallah. Munta kota is being done. Ani website achi kal padoila. कि 1st September 2029 एक consultancy monitoring committee meeting आशिल्ले chaired by the director of tourism in the Madhe boardroom आणि थिंगा एक meeting आचे 1st September 2029 2023 1st September 2023 and in that it is written overall master plan projects. Under 6, project 6, suggested inclusions by the state, Pomburpa Spring Precinct. So it is there. But after that, I am Podoila that another meeting took place, second consultancy meeting, which was on 29/11/2023. Ejer kaina. There was no discussion. They didn't take it up. Ani fude kai zal na. After this, in Zatri Magi, I am Podoile, plans kelo hat for forwarding that Salvador the Moon walks and Ikit Korpa. I looked at everything on the internet. It also refers to Ikoshi Creek, Asatinga. But Ikoshi also falls part of it in my constituency. We have no knowledge of it. Saloy Panchayat hai, Salvador the Moon Panchayat, thank I notice dili ki tani falya porak in meeting asa. आणि आमगे सरपंचाक कोणे एक फोटो धाडून पोंबुर्पा पंचायती सरपंचाक फोटो धाडला not even a letter, not even an invitation. If it is affecting our constituency, I think the minimum decency is to invite our sarpanch and or maybe the panchayat members for a discussion for them to know what is the project. If it stops only at the border and doesn't go further, I wonder how the project can be a success, because if you're running along the creek, it can't stop at this place and say, okay, muge boundary cover dali, pure also zaina. It won't work. And I looked at the plan on your website. I was looking at it because it requires demolition of houses and then acquisition of land and so many things. Still, you can't do this without having people's confidence. But why I want to highlight सांगता ते प्रमाणे फकत कोलवा upgradation under this asa and porvari आणि हुंचे ना थिंगा म्हणल्यार पोंबुर्पा स्प्रिंग आहा ते मेले. It's circuit porvorim up to Harvane.
There is the whole line, including yours. But then it's, That is what I'll explain to you. so if you make that assurance, so we can work in a time frame. Now, when I ask the question this time, now this session, what is the time frame, the status and the proposal to renovate, repair, beautify Pomburpa Spring in Aldona constituency as per Swadesh Darshan 2.0 scheme? You have said Swadesh Darshan. Now this was given, answer is given on 17 July. Maka answer dila is under consideration. I wanted to know the status, under consideration. And magi kite gaila, work will be initiated subject to government approval and availability of funds. Mula kawa project. Availability of funds mula utor mula kain jashna. So I want specific time frame. It's not like this, which is neither here nor there, and just keeping us on guess. I also called for a meeting. A code of conduct ashilo tenna because lokacho problem ashilo. Bathroom non-functional, ani light na, children's play space taha te sogle modlo ha, ani lok injured zalo tinga. I rokde officer apoile. Ani I sangla em podo emon. Ami sogle inspection kele with panchayat members in the month of May, end of May. Ani they took note of it. Ani I think sangla. Olle renovation kon naka. Fokot goroz hate, barik hate mache kor. Kita loka eindi boreko na nosdi. Kottat mulle. Kain kelna light pasun on जायना जाता. आणि आज जोक कित जाला साइडीन स्प्रिंग आहा हिंगा, जोरी हिंगा आहा, साइडीन पावसाचो उदो येता तो जोरी जाला थिंगा. आणि ते लॉस जाता. लोकांन व्हिडिओ काडला दाखोवपा आमची ours is in a bad condition and that is the spring over there. So I think that Honorable Minister needs to look into this quickly. Now there is another major issue relating to homestay policy and bed and breakfast. Let me say to the Honorable Speaker that intention may have been good, but I think the government is being misled, and I think there is a big scam in this. And why I will say this? To me, Podoil Zalia on your website, you all have put out the entire scheme, which I believe the entire scheme, on the website. On the website, paragraph 4 ends with 4.3. Now I'm just going to pass this out so that you will understand what I'm talking. One for Speaker, one for Minister, one for CM. Number table ache dur. I'll just read, so you'll have this in the meantime. One for Honorable Speaker. This is now screenshot I've taken, because if you print, it comes like this. You have to print like this with legal size paper. If you look at 4, it goes 4.1, 4.2, and can you see 4.3? Down. Policy is valid for 5 years from date of notification gazette, can be further extended. And please turn over to allow the screenshot to understand that after 4.3 is immediately 5. Can you see that? But your gazette shows 4.4, 4.5 and 4.6. That means there is something else. And why is that something else? That is the key of what I call the fraud. And why I call it a fraud. Homestay mulole, muge gor asa, amunge room asat. And that's what you explain. Owner must stay in that premises and he provides some rooms for people to stay. He can earn. That's a beautiful concept. When inga ek definition gaila promoter mon pasun. And you're allowing promoter to come on the scene. Now promoter is any individual who is duly authorized to act on behalf of the owner through a valid power of attorney. The Ejer, in this, when you have a promoter, the promoter also can establish a B&B. To London na bostolo, to inga raona, and to B&B ko tolo inga. Number 2, commercial entities. Tumge Airbnb munasa ek. In Airbnb is nothing but a commercial venture. Kon power of attorney rautolo garan. They are operating from outside Goa.
running units. And why do I say that here there is a scam? No, just another 2 minutes. Why do I say there is a scam? Please understand this. I'll just pass this to the Honorable Minister and the Honorable Speaker. Why do I say Ingasa? Because you look at this. In 16 December 2022, Tourism Department enters into an agreement with Airbnb. And then 14 December 2023, this Gazette comes with this scheme. Now, when you have already entered into it, naturally you need to accommodate Airbnb. Airbnb is not a owner who is running his house. Airbnb is simply a commercial entity which is running it. And why do I say this is a scam? The Tourism Department on its website has got this Goa Homestay Hosting Handbook. And this hosting handbook, I will just pass this on. Em podoy tumi. On page 16, why does a government this have to promote just one entity and that a commercial entity? Listing on Airbnb Mullaha. Then please look, what is Airbnb? Why list on Airbnb? How to list your space on Airbnb? How to use Airbnb app? Yani kite? Mullah, you are promoting a commercial venture through the tourism department. Gawan gel jalyar, te lokache, gorib lokache, nale konage olle gora haten, te loka ruman dota. Tum kugras astolo, Honorable Speaker, ami biche roitatana, nustekar astale. Tode beach nustekaranche goran rautale, ruman rautale. That is the concept of a homestay. Tenka facility diupa, tenka, and tenka zodpa meta, off season, in season. Pasun टुरिस्ट येताले बरे कोण रावताले थोडे पाटी आमी वयताले तेंका तेंगे घरा रावपाक फॅमिली वयता तेन्ना बरे कोण रावताले येताले पूण आयज कितें जालां सगळे कमर्शियल जाल्या एअरबीएनबी आनी हे टॅक्स सगळे लागतात आमी आनी एक रुमाचे इतली म्हारग जाता एंड वाय शूड टुरिजम डिपार्टमेंट डू दीस you may have, it may have escaped your attention, but this is not correct. This is complete misleading of the government, and I think the government is falling into a situation where this Airbnb is taking over and running riot to have total profits at the cost of the government of Goa. Now, few things I will just talk on. Honorable Speaker, आमचे mining bond केले तेन्ना 2012 by the BJP government, आमचे किती जाले? We had to fall back on tourism. Tourism was already declared an industry, and the tourism industry is the only golden goose today आमकां. Tourism industry मेले जाल्यार, tourism industry गायले जाल्यार, आमचे सगळें काबार जातलें हिंगा. Outside Goa destination आहात ते सवाय ऑफर करतात. Outside India, in the Far East, they are offering cheaper destinations, very welcoming way of inviting guests. And आमगे competition मागे फकत नाक आसलो ते लोक येतात आमगे. And what type of quality tourists we had, they are decreasing, and we are not having anything. So I think that the government of Goa, the international tour केलो ते. I say that these international tours which have been done are total waste of money. And why I say total waste of money? Kon gelte tourak, I asked the Honorable Minister to kindly justify how, in this answer which was given to us, LAQ 3B, which was on start question, 17/7/2024, I have no problem when an Honorable Minister goes for any international tour. No problem now. But when your OSD is taking a tour, OSD hotenna, ani bill atte 1 crore 4 lakhs without minister, kon minister barabar gel zalyar, I think this needs to be inquired, because OSD's appointment is co-terminus with the minister.
Minister गेलो जाल्यार change जाल्यार he goes to a different ministry or he is out. If an official of the government goes, there's continuity. There is a report, there's a follow-up, there's an action. But if you bring an OSD who's just visiting on these jaunts, and I will just show, there was ITB Berlin, 7 May to March 23, Sean Mendes is gone. 1 crore 4 lakhs 5,940. Then, I'm talking only on the when he has gone without minister. Road show in Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris, 18/4/2023 to 26/4/2023, 1 crore 90 lakhs. Sean Mendes, OSD to Tourism Minister. Then, Eshkon oitat. And the last thing I want to point out is when we asked for the data of the tourist arrivals, आमगे 2023 answer dile that we don't have this data because for whatever reason is not available. Country-wise data for 2023 is not available. I want to ask the Honorable Minister, you have come out with a notification of 5th April 2021, which provides for an online submission of statistics pro forma data as per Form 11, where you have put categories of hotels, A, B, C, D, and tu sangta tenka sogle te form borat mun online. You have this online which you are collecting the data. Tumi pasun fee tenge kattat, processing fee te renew korpa, statistics pro forma base fees ahatinga, magi GST, state and central laitat tumi. So you have a statistics pro forma base fee which you are collecting from them. You are having online data. And then you are charging them. You also have taken rules. Please understand this to me. Draft rules, I don't know if it's finalized. I could not find it on the net. 29 December 2022 rules. Same thing about these categories. 2021 notification, 2022 is the rules. But still you don't have the data? How is the department functioning if you're getting online answers and you still can't compile this on a click of a button? Online zala rokde metle. If it is manual, I can understand feeding konu jai. So why is this system not working? What is going wrong? And the last thing, I have an appeal to the government. Please ensure that the beaches are clean because garbage atana and te kenna beacher gelya bore tenka endi gade asha kite di kitya te poteche shack blue poteche shack gail zale and te tarpaulin ish gail zale bore disna kenna vastu ani photo maran choi in retrospect kite this looks like a slum. We don't like Goa to look like that because we have just not domestic tourists, we have international tourists and we want quality tourists. We don't want the riffraff coming. And this last thing I'm talking about is these festivals. I believe that Amche festival hate, whether it's San Juan or any festival, it is a local festival, community festival. Tuk zai zela tu sponsor kor. Don't take over the festival and run a festival. Or San Juan festival old Goa केलो तो कितले पयशे मोडले आनी आमके व्हिडिओ पळयले कोण नाशिल्लो पुलीस आशिल्ले आनी ते टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफिसर आशिल्ले लॉस जाता कित्याक कोटेनी मोडटा तूं फेस्टिवल चलोवपा सोदता जाल्यार तूं चिंत तुगे ऑफिसरान प्रेपरेशन करूं पडटलें एक टीम धरून पडटलें सोमून पयलीं करूं जाय लास्ट मिनट केलें जाल्यार कांय जायना आनी लास्ट मिनट पयशे वाडटात आर्टिस्ट मेळनात वेन्यू मेळनात आनी सगळें मारोग जाता मागीर लास्ट मिनट टेंडर काडपा शॉर्ट टेंडर बेश्टे इन्विटेशन नॉमिनेशन मागीर पयशे भरपूर जातात वी कॅन स्पेंड दॅट मनी प्रॉपरली and we can do real infrastructure for Goa or for benefits of other people. Yes. Don't take over. And my respectful submission is that government should look into all these things. Yes, Shrimati Jennifer Monserrat. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for today. Speaker, sir, I want to bring to the notice of the Honorable Minister for Tourism about the challenges that I'm facing in my constituency in regard to Donapaula Jetty. First would be the kiosks that were promised by the Honorable Minister and by the department to the vendors in Donapaul. I would like to ask the Minister about the progress of the same and give me a time frame as to when it will be complete with the installations, because every time the local vendors in Donapaul ask me, I'm not sure about what answer to give them. I think the communication from tourism department to the vendors went as 4 months. So it's been almost 4 months now and nothing has progressed. Speaker, sir, under the Swadesh Darshan scheme,
the Donapal jetty was renovated. I was under the impression that once it was renovated, it would be used for the locals. But unfortunately, there's a gate that has been erected there, and now the locals cannot use the jetty. The same jetty used to be open throughout for decades. Now it is closed at 8 p.m. So, Speaker Sir, the locals cannot use it. They are stopped at the gate. They used to go there fishing or even just go for a leisurely walk. It is not only the locals of Donapal, but like almost everyone from Goa used to visit there. And now I understand the importance of tourism and making Goa a preferred destination and trying out various things to bring Goa on the map as one of the places that people should come to. But I don't think it should be done at the cost of the locals. Speaker Sir, I would like the Minister to look into this because I have also heard that the jetty, the part of the jetty is given out on a contract to someone for holding events. Now the locals there do not want these events to happen there. So I would like the Minister to just clear this and tell me exactly what is in his mind. Another point that I would like to bring to is about introducing EV vehicles, electric vehicles from the parking lot to the jetty. So say especially during this season or during the summer season, the people park their cars on top and then have to walk all the way down to the jetty. So I think there was also a plan to start EVs, so Minister may also like to tell me about the EV vehicles. Another request I have for the Minister was cleaning of the Karanzalam beach. So right now the beach is being cleaned at Miramar, but from the border of Miramar up to Karanzalam, there's no beach cleaning that is done. And that work is taken up by the corporation right now, but they do not have the equipment, and maybe mechanical cleaning of the beach also might help in this area. So Minister may please take note of that. I think I have just these points for Minister to answer. Thank you, Speaker Sir. Yes. Shri Praveen Seth. Speaker Sir, आज ज्या डिमांड लिस्ट केल्या त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. सर सगळ्यान पयलीं आमचे टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजीक हांव अभिनंदन करतां, तशेंच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां, जांकां डेस्टिनेशन ऑफ द इयर 2024 हे फावो जालें. बर्लिन जर्मनी हांगासर जाल्लेल्या ह्या कन्वेन्शनान ITB म्हणजे इंटरनॅशनल टुरिजम एक्सचेंज ह्या कन्वेन्शनाक आमच्या गोंयच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक हे एवॉर्ड फावो जाल्ल्या बद्दल हांव तेंच्या मना काळजानसून आभार मानता आनी तेंचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयान जी हेरिटेज आसा हे प्रमोट करपाचें काम, तशेंच आमच्या गोंयान लोकांक कशें आकर्शीत करपाचें आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट कशें हाडपाचें हें काम केल्या बद्दल हे आमकां एवॉर्ड फावो जालें. हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आमी टुरिजम ही इंडस्ट्री म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना गोवा बियॉन्ड बिचीस हो जो कॉन्सेप्ट आहा तो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतल्या बद्दल हांव तेकाय लागून तेजें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, जे आमी म्हणटाले सनसेट अँड सी हो कॉन्सेप्ट आतां आमच्या गोंयान ओल्ड जाल्लो आसा आनी इंटरलँड टुरिजम जें आसा जाका बूस्ट करपाक लागून आमचें सरकार काम करीत आसा, ताका लागून काही सजेशनां आहा ती हांव मांडपाक सोदतां. आमच्या मये मतदारसंघांतल्या मये गांवांत स्पीकर सर हांगासर खंयचोच अशी व्यक्ती आसची ना ह्या सभागृहांत जी मये लेकाचेर पावूंक ना आसतली. मये लेक हो गोंयांतलोच न्हू तर जगप्रसिद्ध एक पर्यटन स्थळ आसा. ज्या स्थळाचें सुशोभीकरण करपाचें काम, थोडेशें सुशोभीकरण जें खरंच गरजेचें आसलें अशें सुशोभीकरण काम गेल्या वर्सा जेन्ना आमी सभागृहांत हो प्रश्न मांडलो तेच्या नंतर सुरू केलें. गेल्या कोवीड काळान क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून वापरलेले हे कॉटेजीस आमी प्रयत्न केल्या नंतर टुरिजम डिपार्टमेंटान हे जे थोडेशें रिनोवेशन काम आसलें तें कंप्लीट केलें आनी आयज तें काम कंप्लीट जाल्या नंतर हेजें युटिलायजेशन टुरिस्ट करतात ही एक समाधानाची गोष्ट आसा. पण स्पीकर सर,
मये तलाव हो असो एक पर्यटन स्थळ आसा ज्या जाग्यार सगळ्यो सुविधा आसा. सुसज्ज अशें तळें, नैसर्गीक तळें, थंयसर बोटींग सिस्टम आसा, बोटींग आसा, थंय बंची जंपींग फॅसिलिटी आसा, थंय वेवस्थीत अशें रेस्टॉरंट आसा ज्या जाग्यार कितलेशेय ट्युरिस्ट येयले जाल्यार एका जाग्यार रावून थंय जेवण जेवंक शकता. कॉटेजीस आसा ज्यो निसर्गरम्य अशें म्हणणारें अशें स्थळ ज्या जाग्यार नॅचरल ब्युटी आसा आनी ह्यो कॉटेजीस त्या स्थळाचेर वसलेले आसा. ह्यो जर कॉटेजीस आनी आमकां जर हेरिटेज हेची जर प्रिजर्व करून दवरतलो जाल्यार हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां ह्या स्थळाचें थोडेंशें आनीक रिनोवेशन काम गरजेचें आसा स्पीकर सर, जेणे करून आमचे जे इंटरलँड ट्युरिस्ट जे लोक पळोवपाक उत्सूक आसा. नॉर्थ गोवाचो टूर आमी गेल्या वर्सा स्टार्ट केल्लो टुरिजम डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत जो नॉर्थ गोवा टूर स्टार्ट जाता म्हापशासून आसूं किंवा तो पणजे रेजिडेन्सी आसूं. आयज त्या टुराच्यो बसी हांगासर येयना. हें मुख्य कारण जाल्लें आसा थंयसर लोक पब्लीक कमी पावता. हांव सांगपाक सोदतां टुरिजम मिनिस्टराक श्री रोहन खंवटेजीन एक एफर्ट्स घालचे आनी ज्यो GTDCच्यो ज्यो बसी आमच्या पणजे किंवा मिरामारसून सुट्टाल्यो त्यो बसी सबंद नॉर्थ गोवा पर्यंत म्हणजे हरवळ्या पर्यंत ह्यो बसी वयताल्यो आनी हे सायट सीन दाखयताले. त्यो परत खंय तरी चालू जावपाची स्पीकर सर गरज आसा जेणे करून हे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आमचे हे सायट सीन पळोवपाक खूब उत्सूक आसतले. पण आमची गरज ही भागयतले जाल्यार आमच्या GTDC कडेन हांव मागतां की थोडेशे हेजे जे प्रमोशन आसा तें प्रमोशन करपाक जाय. जे ट्युरिस्टाक खबर ना ती खबर गोश्ट करून दिली जाल्यार हे सगळे जे इंटरलँडान जे स्पॉट्स आसा मयम लेक, आमचो हरवळे सांखळेचो, आमचें पांडुरंग देवस्थान, आमचें सलीम अली बर्ड सँच्युरी, आमचें सप्तकोटेश्वर हिस्टॉरीक टेंपल, हे सगळे स्पॉट जे आहा न्हू ते एकंदरीत 10 किलोमिटर अंतराच्या रेंजीन आसा. म्हणजे हो जो पर्याय आसा हो एकदम अतिशय असो सुवस्कर असो पर्याय ट्युरिस्टाक आसा. हांव मागतां GTDC कडेन किंवा टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन की हो जो परत पर्याय जो आसा बसी येवपाक जायो आनी हे ट्युरिस्ट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येवपाक जाय हो प्रयत्न परत चालू करचो. स्पीकर सर, जे नवीन कितें तरी सुदारणा आमच्या टुरिजम इंटरलँड टुरिजमान करपाक जाय हितून आमचें कोळम तळें, कारापूर सरवण गांवांत आसलेलें हें कोळम तळें 1 एकर एरियेचे हे तळें जे एक्झिस्टींग तळें आसा हे ब्युटिफाय करपाचो प्रपोजल हांवें सरकारा कडेन मांडलेलो आसा. सरकार आमचो हें काम करतलो हे म्हाका खात्री आसा. पण आयज 2 डिपार्टमेंटां हितून इनवॉल्व आसा, एक टुरिजम डिपार्टमेंट आनी दुसरें WRD डिपार्टमेंट. हांव दोनूय मंत्र्यां कडेन मागतां दोगांयनी आपली जी इच्छा आहा ती प्रकट केल्ली आसा हें काम करपाक लागून. पण दोगांयनी जो खर्च कोणी करचो हे डिसायड करून आमकां हे कोळम तळें हे बरें ब्युटिफाय करून दिवन हो आजून एक नवो टुरिस्ट स्पॉट म्हणून आमकां दिवचो अशें हांव मान्य मंत्र्यां कडेन मागतां. स्पीकर सर, ह्या जाग्यार आसलेले जे नैसर्गीक सौंदर्य ज्या जाग्यार आमी बर्ड सँच्युरी करूंक शकता, एखादें आयलँड आसलेलें अशें हे तळें तेजे इरिगेशनाचें वॉटर हेजें जें उदक आसा तें आमी इरिगेशनाक वापरूंक शकता. जशें मयम लेकाचें तळ्याचें उदक सबंद गांवांतल्या शेतकारांक एक वरदान आसा तें इरिगेशन करपाक लागून, तशेंच हें सुद्दां कोळम तळें जें आसा ह्या कोळम तळ्याचें सुद्दां सौंदर्यीकरण करचें, तेजे स्वीट गेट जी आसता ती रिपेर करची आनी जेणे करून हेका शेतकऱ्यांक सुद्दां हेजो लाभ जातलो. स्पीकर सर, तिसरो पॉयंट जो आसा ती आमची सलीम अली बर्ड सँच्युरी. ह्या सलीम अली बर्ड सँच्युरीचें रिनोवेशन काम करपाक लागून फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान टेंडर काडलेलें आहा, वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा, पण काम आजून सुरू जावंक नासलें आहा. स्पीकर सर, आमच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी काम एवॉर्ड करता हांव मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदतां की जी कामां आमी एवॉर्ड करता ती टायमली बॉन्डाचेर चालू जावपाक जाय न्ही, टायम बॉन्डाचेर ती सोंपपाक जाय. आयज जाल्यार प्रोजेक्टाक सरकार इतलो पयसो घालता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तेन्ना काम सुरू करपाक सोदता. हें एक्सेप्ट जावंक जायना स्पीकर सर. म्हणून हांव मागतां जें काम एरेंज जाल्लें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, पयसो सरकारान ताची तरतूद केल्ली आसा जाल्यार ही कॉन्ट्रॅक्टराक लागून कित्याक कामां फाटीं उरता.
हे अशें जावचें न्हू स्पिकर सर. आनी जे स्पॉट्स आहा आमकां डेवलप करपाक जाय त्या स्पॉटांक लागून म्हणजे इंटरलँड टुरिजम जे आमकां बूस्ट करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की मये मतदारसंघ हो आयडल एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, जी जागा आसा ज्या जाग्यार भरपूर अशें इंटरलँड टुरिजम डेवलप करपाक लागून आमकां स्कोप आहा. हांव मागता सरकारा कडेन की जास्तीत जास्त खर्च आमच्या मये मतदारसंघान जितले हांवें आतां प्रोजेक्ट उलयले त्या प्रोजेक्टांक बूस्ट करपाक लागून दिवचे आनी इंटरलँड टुरिजम बूस्ट करपाक लागून हेल्प करचे. थँक्यू स्पिकर सर. Yes. Sir Alex Rollins. Speaker, sir, I rise to speak on the demands. Speaker, sir, tourism haje ulayta asतना footfall पडे हा टुरिस्टांचे increase जाल म्हणटाय, no doubt. But then percentage of tourists increased only 9% after COVID. But what the government is doing is important. Both international and domestic tourists, the kitkon how to increase it should be the aim of the government. Other countries like Thailand, Macau, Vietnam, not only that, even Indian states, Kerala, Tamil Nadu, they are doing so much to see that tourism is attracted. Now, road shows, travel shows, social marketing, advertisements are okay to some extent, but not to an extent of doing infrastructure, putting things in place. जो वस्तू जायो हरे टुरिजम त्यो जाग्यार घालपाक पयलीं गरज आहा. आज जाय जाणांनी सांगिलां की बिचीचेर टॉयलेट ना आनी कितें ना. Those things are very important to see that tourists who come here have a good experience. Speaker sir, आतां एक्सपिरियन्स म्हणटा आसतना I think the industry, tourism industry, the officials आहाय ते they know everything, कितले वर्सां जालीं ते आहाय. But are they really doing something that is important? कित्याक tourism म्हणटा आसतना it is one of the major business for Goa. So I want the minister to look more into these things, infrastructure, than putting the road shows and other things in place. Because sir, monsoon tourism, everybody seems to like monsoon tourism. Are we really promoting monsoon tourism both internationally and domestic? What are we doing for that? Are we taking advantage? बरें एक शेत दाखोवन जावं कितें लोकली कितें कोन्न आमगे कितें वस्त ज्यो नाय त्यो दाखोवन कोत्ताय ना. there is nothing that's happening. So I will call upon the minister to look into these things. Now Israeli tourists ban केले Maldives भी post after it's banned in Maldives. Are we doing something where we attract those tourists? आता स्पीकर सर देखो अपना देश म्हणून एक इनिशिएटिव्ह सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला with tourism to face the real competition. आता what steps are we taking to see that internal आमगे local tourists जावं आमगे internal hinterland tourism भी accommodate कोन कित what is the improvement? I would call upon the minister to show improvement of hinterland tourism. Speaker sir, international and domestic cruise terminal I question घाल्लें. So what about the cruise terminal at Margao Port Trust? They are now promoting, they are trying to, the central government. Marmagao Port Trust. Now, what are we doing to improve the facilities there? Kahin केलें ना थिंगा तो terminal तस्सो हा. The American government should see whether the Port Trust can do it or whether we should do it. You find out what ways we can do it. Because both internationally and both local tourism दोगांयकूय फायदा हा. Plus आमगे बोट सेल्यो काय ना आमगे भुरगे घरा पावतात. If that terminal is improved and they have a berthing facility, they have the real facilities, our boys from all the ships will come back to Goa. Kenna jai tenna, they will be able to see their people. Goa Heart project pade ha to GTDC चे for better involvement of Goa artisans. I want you to clear this. What are we? Are we going to promote our artisans? Speaker sir, complaints and feedbacks matai. I want to know from the minister, from the complaints and feedbacks, what exactly he has done to improve the quality of tourism in Goa. Speaker sir, the most
controversial and well-spoken Goa Tourism Promotion Management Bill 2024. There are various things that are been highlighted. It is okay to have new bills. Like to mention in the IDC, we have taken all stakeholders and we have brought a bill where nobody opposed. We brought changes where nobody opposed. Is tourism department going to do such a thing? Because there is so much of opposition that registration korpak poishe ani kite. I would call upon the minister or the government to hold back these things to see that, that there is no pressure on the tourism industry. As it is, the industry is having problems. So, instead of giving them better facilities, better things, and then you could have all this promotion bill. Safety parameters for your water sports operators. Yeah, water sports operators, are you really looking into what is happening there? Are they paying attention to the safety standards? Kito incidents are. What is the tourism department doing? Just going there, the person in charge and looking at the beach and coming and not looking at the activities? So much so that parameters are being floated openly. Is the government going to look into this thing? Last and if not the least, drowning and missing issues in tourism spots. Dudhsagar, many cases drowning zata, missing zata. Incidents reduce korpak because it is affecting the image of the tourism. Is the government doing something to stop this so that the image of the tourism is supposed to be there for ages. Adla nitli kam kela. I remember years back, ek dakleshan restaurant daklale. That barik munshani touristan sarke adle and आज तो standard होई सोल्ला ते बारक्या मनशान काम केला म्हणून आणि आज आमी कित करताय? What are we doing? Are we taking it to a higher level or are we reducing it to the lower level? Broken bottles and glass pieces on the beaches. Any mechanism that can be done where these things can be avoided, at least in prime beaches. Whether all this thing that is happening on the beach cannot be stopped. Can you do something where beaches are safe for these things? At least the prime beaches. Ata illegal activities. Beaches, touts, photographers, all that small people who are selling things who are there on the beach, they are disturbing the tourists. What steps the government is doing to stop this? This has been happening for years together. Is the beach going to be for people to rash or somebody to eat as it is, there are stray dogs. You want some more people to disturb the peace there? I would call upon the government to stop all these activities. For how many years we are trying to stop these activities? On Kavilasi beach, I know they have stopped all the activities. Yeah, Sarpanch has taken over. So you put people in place. Stop it, see the difference. Why not on other beaches? Why not other beaches? Why it should happen? Why these illegal activities should take place? Can't you stop it because that is spoiling the name of Goa in the tourism belt? Because information technology I raised a point where wires, telephone polanchir, lighty polanchir, gharanchir, a cable he has promised me he's going to look after it. We want it that it should have some system in place where those wires are there. You charge them something, no problem. But nobody is giving us connection, internet connection free kondina. Te oile undi tai, poich chod getai. A tower nakmo log man to thank loss of faida padla. But especially ki wire beste hanging jatai. Electrical wire une hai, but air wire choda hai. They're disturbing the peace of the people. Digital nomads. Speaker sir, digital nomads are on IT technology and this is the latest trend. Now I want to know from the government whether Government of India is Government of India Central Ministry also is streamlining procedures for this type of digital nomads. Because I want the government to come, be proactive, be a little more advanced because everywhere in the world technology is improving. So we can take it to a different level. Speaker sir, streamlining of government services. There are so many services, information, electronics. No doubt, government has updated all this, but will it be more affordable? The assets should be affordable. Cost should be reduced, Speaker sir. Aligning Goa with central government websites. Is the Goa Electronics Gel bringing about changes to see that Goa websites
are in league with the guidelines of are to see at par of Indian government websites? Is it going to improve? Is it going to reach a different standard? Speaker sir, guidelines and policies of CCTVs. CCTVs जायते आहे, जायत कोणी घालपा जायो, no doubt आहे. Whether you are protecting whether these CCTVs are protecting the interest of a person, privacy of a person. Is it the interest of the government to see that this is not disturbed? की कोणी even policy येता आसतना private पासून CCTVs आहे ते लोकांय घरां वयता. Is the government going to come with a policy how to put a camera? Because camera घायला मजा आहे ना, camera misuse जाता. Is the government going to come up with some things where they are going to do this? Because sir, there are guidelines. Bring a bill to safeguard the interest of the common man. Women are showing an encouragement in startups. Speaker sir, I would request the government, since all this is going to be, help the industry when it comes to women, I would request the government to come up with more facilities where women entrepreneurs are given more say in this startups. Speaker sir, with this, I would like to tell the government that this tourism industry as well as the IT industry, there are a lot of new things that are coming up. There are so many things, so many new standards that have been set. Are we going to touch the standards? What we are looking at 2028, 2030. Will we work a plan where we reach somewhere above the line where we reaches at par with the other states and the countries? Because sir, I would request the government to look into all these things. We have a proactive state, make it a better state. Thank you, Speaker sir. Sri Michael Lobo. Sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, I महत्वाचो demand आमी एड्रेस करता ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी आमचे चीफ मिनिस्टराक, because what demand is this demand of tourism is the backbone of the industry of the locals and the industry in the state of Goa. ह्या सेक्टरान आमी जगता सगळे जाण. आनी स्पीकर सर, आमी रावताले जेन्ना 2017 मनोहर पर्रीकाराचो गव्हर्मेंट येयलो तेन्ना हांव रावतालो की ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेक कोत्तले म्हणून, पूण त्या टायमार जावंक ना तें. बाब विजय आसलो मंत्री, पूण रोहन खंवटेक ट्युरिजम मिनिस्टर करचो म्हणून म्हाजें डायरेक्ट मागणें आसलें तेन्ना मुख्यमंत्रीक. आमचें आयकोंक ना. कित्याक आमी ह्या सभागृहान म्हाका उगडास येता, स्पीकर तुमी आसले आनी तेन्नासून रोहन खंवटे बाब, हांव, विजय, आमी सगळे ह्या ट्युरिजम सेक्टरान उलयत आसले की हें अशें जावचें, तशें जावचें, तशें जावचें, अशें जावचें. कित्याक आमी इंटरनॅशनली भोंवन येयल्ले मनीस आनी आमच्या वांगडा आनी कितकेच आमचे भशेन कितकेशेच लोक भोंवन येता आनी ते पळयता ते कंट्रीन जर तर जावंक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक जायना. आनी त्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना आमी ट्युरिजम म्हणटा सगळे जाण कॉन्सन्ट्रेट करता बीच ट्युरिजम, हिंटलँड ट्युरिजम आमी विसरता, आमी हेरिटेज ट्युरिजम विसरता, म्हणजे फाटीं दवरता. मेडिकल ट्युरिजमाचो व्हडलो बोबाव जालो 2012 ते 17 की आमी मेडिकल ट्युरिजम गोंयान हाडटले, इतले बरे फॅसिलिटीज दितले, अशीं ऑपरेशनां करतले, तशें करतले, हें आमी पळोवंक ना. वी हॅव नॉट सीन द लायट ऑफ द डे. स्पीकर सर, त्या टायमार चीफ मिनिस्टर म्हणटालो आपूण, आमचो मनोहर पर्रीकर, आय वील इम्प्रूव द क्रूज ट्युरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे क्रूज ट्युरिजम भरपूर वाडटलें म्हणून. आयज मिनिस्टर आमचो 2-2.5 वर्सां जालीं ट्युरिजम मिनिस्टरा रोहन खंवटे, तेणें आमकां सांगपाचें आहा वॉट आर द प्लॅन्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू इम्प्रूव द क्रूज ट्युरिस्ट हू आर कमींग. म्हणजे भरपूर लोक भोंवता एशियाक, पूण गोवा धोकोच दिसना तांकां. मुर्मुगांव धोको जो आमचो येदो व्हडलो आहा, पोर्ट आहा, तो दिसना. वेरियस प्रॉब्लम्स आहा थिंगा. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान सगल्या आमदारां वांगडा बसून ते सॉल्व करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, वी टॉक अबावट, जेन्ना आमी म्हणटा फेस्टिवल्स ड्युरींग टू बी लिस्टेड, ट्युरिजम फेस्टिवल्स टू बी लिस्टेड, हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा.
ब्युटिफूल रिलिजियस प्लेसीस आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा. सगळे धर्माचे रिलिजियस प्लेसीस आदल्यो न्हंयो बांदलेल्यो ह्यो म्हाका दिसता खंय तरी ट्युरिजम कॅलेंडराचेर आसपाची गरज आहा. स्पीकर सर, मच हॅज बीन डिबेटेड इन दीस ऑगस्ट हावस की मंत्री सगळे हिंगा थिंगा भोंवतात, फॉरेन टुअर्स करतात, थोडे जाण तांकां जंकिट्स म्हणटा, थोडे जाण अशेंच केल्ले म्हणटा. पूण आय एम स्टेपींग वन स्टेप अहेड एंड टेलिंग दॅट मिनिस्टर शूड गो. थोडे म्हणटले कित्याक वयचे, इतले 1 कोटी 2 कोटी कित्याक मोडचे. मिनिस्टर शूड गो. आतां मेजर इव्हेंट आमच्या गोंयांत कितें येवपाचो आहा, इव्हेंट आसूं आनी कितें आसूं, फेस्टिवल्स आसूं, तेजे भायर रिलिजियस फेस्टिवल आहा, आमचें एक्सपोजिशन ऑफ द रेलिक्स, सिक्रेट रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, हें प्रमोट करपाक आमचो मिनिस्टर खंय वचपाचो आहा. आतां 4 म्हयने उरल्या. 10 वर्सांनी हें येता, एक्सपोजिशन येता. मिनिस्टरान खंय एक्सपोजिशन वीच कंट्री, म्हणजे युरोपाक मेन आहा तें. आतां पोर्चुगलाचे लोक, स्पेनाचे लोक, फ्रांसाचे लोक आनी बाकीचे युरोपियन म्हणजे इंग्लीश लोक मोठ्या प्रमाणात येवंक शकता. जो तर आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट जाय जाल्यार मोठ्या प्रमाणात स्पीकर सर आमच्या गोंयांत एक्सपोजिशनाक लोक येवंक शकता. ह्या रिजनाचे जे हांव उलयलां ते इन्क्लुडींग आमचे दुबय. आमच्या गोंयकारांक थिंगा सांगपाची गरज आहा, जे थिंगा आहा तुमी यात एक्सपोजिशनाक गोंया यात. जे आमचे पासपोर्ट चेंज करून गेल्या, वेदर दे आर सेटल्ड इन पोर्चुगल आसूं, UK आसूं, कॅनडा आसूं, how the minister and his department will chalk out a plan to bring them for this exposition of Saint Francis Xavier. हेका जर तर पयशे मोडटा जाल्यार आमी एक बरी गजाल. आनी तेचे भायर जे कंट्रीनसून ट्युरिस्ट आमकां येवंक शकता, हांव उलयतां खंयची कंट्री इन युरोप. आतां जेन्ना आमी म्हणटा फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाचे डिक्लायन जाल्या, रिजन्स आर वेरियस. मिनिस्टरान फायंड आवट करपाची गरज आहा. खूब रिजन आहा तेका. आनी तितून खंयचे ट्युरिस्ट तूं परत हाडूंक शकता. इंग्लीश म्हणजे UK इट्स अ बिगस्ट मार्केट. एक टायमाचो बिगस्ट मार्केट, स्लोली गोईंग टुवर्ड्स श्रीलंका, स्लोली गोईंग टुवर्ड्स अदर कंट्रीज. म्हणजे थायलँड आसूं, मलेशिया आसूं, सिंगापूर आसूं, श्रीलंका आसूं, डेस्टिनेशन्स आर चिपर. आतां आमी कितें करपाची गरज आहा तें आयज मिनिस्टरान आमकां रिप्लायान सांगचें. आनी टू प्रमोट गोवा एज अ डेस्टिनेशन, मिनिस्टरान इन UK, इन स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज, म्हणजे हे सगळे युरोप जे आसूं, जे एक टायमार फिनलँडानसून मोठ्या प्रमाणात लोक येताले, जर्मनीसून मोठ्या प्रमाणात लोक येताले, थिंगासोर आमचे प्रमोशन कशें करूंक शकता ते आमकां सांगचें. आनी खऱ्यांनीच जो रोड शो म्हणटा आनी कितें आसूं, थिंगासरले ट्रॅव्हल एजंट आसूं, हाव यू आर गोइंग टू कन्विन्स देम टू ब्रिंग दीस ट्युरिस्ट हू आर वन्स अपॉन अ टायम कमिंग इन अ बीग नंबर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, हांव उलयतां 1995 टील 2005 मोठ्या प्रमाणात in 10 years we had seen a lot of foreign tourists coming in the state, especially from Europe. ते आता डिक्लाइन जायत गेल्या. एक टायमार जॅपनीज ट्युरिस्ट पासून भरपूर येताले, पूण आतां येयना. स्पीकर सर, हांव हिंटरलँड ट्युरिजमाचेर उलोवंक सोदता, मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हिंटरलँड ट्युरिजम तूं प्रमोट कर. यू स्पेंड मनी ऑन हिंटरलँड ट्युरिजम. तूं बीच ट्युरिजमाचेर आनी कॉन्सन्ट्रेशन करिनाका. तूं बीच ट्युरिजमाक ऑलरेडी तुवें पॉलिसी केल्ली आहा. म्हाका दिसता तेन्ना आमी पॉलिसीचेर भरपूर बोबाव केलो. 5 कोटी मोडले, एक बूक काडलो आनी सो हिंगा ह्या सभागृहाचेर दवरलो. वती ह्या त्या टेबलाचेर दवरलो. स्पीकर सर, 5 कोटीचो बूक त्या टायमार 2015-16 5 कोटीचो बूक. तो इतलो वजन आसलें स्पीकर सर, आमकां उखलतना त्रास जाले तेजे. कोणेच पळोवंक ना. एकूय मेंबरान हिंगासरल्या ऑगस्ट हावसाच्या मेंबरान, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट, नोबडी सॉ दॅट बूक. कोणेच पळोवंक ना तो बूक, कोणें ओपनूय करूंक ना. ती पॉलिसी आयज पासून चालू जावंक ना. आनी मिनिस्टरान म्हाका दिसता जेन्ना ट्युरिजम म्हणजे आमचें पोट आनी तेतून आमचे स्टेक होल्डर्स इनवॉल्ड आहा, वेदर दे आर शॅक ओनर्स, प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर्स, होम स्टे ओनर्स, प्रायवेट कॉटेजीस, गेस्ट हावस, वॉटर स्पोर्ट्स, टॅक्सी ओनर्स. टॅक्सी ओनरांचे भितर जे
आतां वाद जाल्लो आहा वेदर इट इज वन सेक्टर जे कॅब एग्रिगेटर गोवा मायल्स तितून ट्युरिजम प्रमोट करता गोवा टॅक्सी ॲप म्हाका दिसता मिनिस्टरान आदीं मिटींग घेतल्याय तेंच्या कडेन आनिकूय फुडें घेवची आमचे लोकल टॅक्सी ओनरां कडेन मिटींग घेवची पूण हो आनी जेन्ना CMान मिटींग आपयता तेन्ना मिनिस्टरानूय रावचें आनी हो वाद जो जाला जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता जे हॉटेलांसून जे आमचे गेस्ट व्हरता दुसरे कॅब एग्रिगेटर येवन जे क्यू सिस्टम आहा जो क्यू सिस्टम फोडून व्हरतात ते तितून एक तोडको काडचो म्हणजे देर हॅज टू बी सम सोल्युशन कमींग देर हॅज टू बी अ सोल्युशन कमींग स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा बीच क्लीन आजून ट्युरिजमाचेरूच उलोवंक ना फुडले आनीक उरला आनी सगळे तिनूय घेयना आमकां आमी बीच बेल्टा वयले लोक हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल स्पीकर तुका बीच क्लिनिंगाचेर उलयतना इट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी आय वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर तुमी मिटींग घेया तुमी सांगा केन्ना ही तुमी परतून टेंडर घालतले कितें करतले तेणी कांय करूंक ना सॅग्रिगेशन तेंचें जायना थिंगा तेंकां सांगलेलें युनिट्स घाल प्रत्येक हेचेर कांदोली कालांगूट बागा शिंकेरी कांय करूंक ना तेंच्यांनी सॅग्रिगेशन जायना व्हरता आनी गार्बेज डाम करता आमच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर स्पीकर सर लायफ गार्ड्साची आमचे कडेन सगळे कोस्टल बेल्ट MLA कडेन एक मिटींग घे लायफ गार्डाची एजन्सी आनी आमची मिटींग कित्याक खुबशे टायमार वेगवेगळे इश्यूज जाता बिचाचेर आनी ते लायफ गार्ड आर द फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम आनी काम बरें करता ते हांव ना म्हणना मिनिस्टरान कडेन नोंदरे काडूंक सोदता काम बरें करता ह्या दिसांनी मातशे डेथ्स इन्क्रीज जाल्या थोडे ट्युरिस्ट पियोन आयकोना डायरेक्ट वयता दर्यान ते समजता हे हमारे गांव का पानी और ये सेम है तशें ना ते डायरेक्ट हें करता पुलिसांकूय कॅर करिना लायफ गार्डांकूय कॅर करिना बट लायफ गार्ड इज डुईंग अ गूड जॉब दे हॅव टू बी गिवन दॅट पॅट ऑन द बॅक वतान आसता ते पावसानूय ते रावता लोकांक ते सांगतात पुलिसांचें काम केन्ना केन्ना ते करता फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचो कॉलॅप्स जाला मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता हांव तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय तूं कितें जाला पळय तो तेंचे ते स्कुटर्स जे बीच वॉटर स्कुटर्स तेंच्यो ज्यो आहा त्यो तांकां आनीक दिवपाची गरज आहा जिप्स दिवपाची गरज आहा हें काम म्हाका दिसता सगळे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें स्पीकर सर मिनिस्टरान हें पळोवपाची गरज आहा आनीक हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द बीच जो 15 वर्सां पयलीं केल्लो 12 वर्सां पयलीं केल्लो तो आयज तेजे टायल्स बीन सगळे पिड्यार जाल्ले आहा थोडे स्वतरी टॅप्स पिड्यार जाल्ले आहा बिजेट स्प्रेयर पिड्यार जाल्ले आहा STP काम करिना म्हणजे बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो स्वादेश दर्शन स्किमाचे पयशे हाडून बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो पूण तो आतां क्रम्बल जाला तितून बेजीक मेंटेनन्साची गरज आहा ते तुजो डिपार्टमेंटाचे जे डायरेक्टर आहा डेप्युटी डायरेक्टर आहा ते कोणाक टायम ना पळोवपाक तांकां कामाक लाय तूं स्पीकर सर आमचो एक बरो एक आग्वादा झेल म्युजियम म्हणून केला एकदम बरी गजाल आमी 25 कोटी थिंगा सेंटराचे हांव एटलिस्ट 5 फावटी तरी गेलो हे पयशे येवचे म्हणून बेगीन आनी त्या टायमार हे पयशे येयले आनी आमी वी हॅव पुट टू यूज टुडे इट इज वन ऑफ द बेस्ट आयडियल लोकेशन फॉर ट्युरिस्ट टू कम एंड विजीट they are showing also digital videos of the struggle for liberation of Goa 1947 स्ट्रगल तेजेर आहा म्हणजे इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया ते सगळे वस्तू दाखयता बऱ्यो वस्तू आहा भितर दॅट म्युजियम हाऊसेस एवरीथींग थिंगासर बरे शोजूय जाता म्हणजे गोवन रिलेटेड शोज जाता आनी म्हाका दिसता एका आमचे स्कूल स्टुडंट जे आयज आमच्या सभागृहान येवन पळयता सगळे स्कूल स्टुडंटांक फ्री एनावन्स केले पूण थिंगासर चडशे स्कूल स्टुडंट येयना म्हणजे तुमचे कडसून ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडसून खंय तरी तो तांकां सर्क्युलर ओ लेटर वचोंक ना डिपार्टमेंटानसून सगळे स्कुलाक वचपाची गरज आहा टू शो देम द आग्वाद जेल म्युजियम वीच वॉज पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर liberation of Goa. Speaker sir, government properties which were given on lease, मिनिस्टराचेर हांव बोट दाखयना हेचेर पूण आदी जे लिजार दिल्ल्यो प्रॉपर्टीज वेदर दे आर पुट टू यूज स्पीकर सर 12 वर्सांक लिजार दिल्ल्यो 33 इयर्सांक लिजार दिल्ल्यो त्यो दुसरो मिनिस्टर येयलो तेणें आनीक 33 इयर्स वाडयले आनीक मिनिस्टर येयलो तेणें आनीक 33 इयर्स वाडयले म्हणजे 99 इयर्स कंप्लीट जाले आनीक आतां वाडोवंक मेळना
नेवो मिनिस्टर येयला ताका आनीक वाडोवंक मेळना 99 इयर्स कंप्लीट जाल्ले हांव कित्याक म्हणटा स्पिकर सर मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट ते प्रॉपर्टी आमच्यो गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी त्यो स्पिकर सर एक टायमार त्यो फॉर अ पर्टिक्युलर पर्पज ते घेतलेल्यो पर्पज कितें आहलो ते तर बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो बिचार ऑल दीस चेंजींग रूम शावर्स टॉयलेट गार्डन हे एकूच आमचे कांदोली बिचार घातला आनी मिनिस्टरानूय पळयलां आनी तेणें खऱ्यांनीच वाखाणलां आनी सेंट्रल मिनिस्टरानूय पळोवन सांगलां बरें काम केलां म्हणून म्हणजे इट इज मेंटेन फॉर द लास्ट 8-10 years नाव मेंटेन म्हणजे बरो गार्डन park, children's park, toilets, everything is maintained because it is maintained by the village panchayat. They have the money to maintain it. And 50% revenue तेंका दिता म्हणजे एका दिता to the Department of Tourism. But उरलेले properties, रेज मागोस मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक प्रॉपर्टी भरपूर व्हडली प्रॉपर्टी 20,000 स्क्वेअर मिटर काढली आणि दोतीक दिली अशीच दिली दोतीक डायरेक्ट काय जावंक ना थिंगा स्पीकर सर म्हाका 5 मिनटां दिवची उलोवपाक हे इम्पॉर्टंट डिस्कशन आहा नाल्यार कोण उलोवचो ना मिनिस्टरा आयज त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आयज त्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर तेणें आयज सांगपाची आमकां गरज आहा वॉट इज गोइंग टू डू अबाउट दॅट लीज ऑफ रेज मागोस वॉट इज गोइंग टू डू अबाउट द लीज ऑफ पेंजीम मिरामारची प्रॉपर्टी काढली आणि दोतीक दिली कोलवाची प्रॉपर्टी स्पीकर सर तुमच्या सायडीची सालसेटी काढली आणि दोतीक दिली पण काय करूंक ना तुम्ही दिवंक ना ते यू हॅव नॉट गिवन आय एम सेईंग यू होल्ड दॅट पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑर कॅन्सील द लीज तेणें दिवंक ना तेणें एक दिले आसतले आतां खंयची तरी धाकटुली No cross talk, please. ना 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 स्पीकर सर let me be very straight on this and let me I want a clear answer कोलवा प्रॉपर्टी असो रेज मागोज असो मिरामार असो ते अंजुना असो ह्यो प्रॉपर्टी हॅज टू बी पुट टू यूज कित्याक दिल्ल्यो त्यो पार्किंग लॉट करपाक आनी कितें करपाक बाकीचे खूब गजाली बऱ्यो बऱ्यो करपाक पूण ते युजाक जावंक ना कामूच स्टार्ट जावंक ना तितून कितली वर्सां जाली स्पीकर सर 15 वर्सां जाली 14 वर्सां जाली ते घेवन बसल्या अरे तेंची प्रॉपर्टी न्हू त्यो आमच्यो प्रॉपर्टी त्यो गोंयकारांच्यो आयज मिनिस्टर त्या टायमार झगडटालो ते सायडीन रावन आनी आयज तेणें आमकां सांगूंक जाय वॉट एक्शन ही वील टेक ऑन ऑल दीस प्रॉपर्टीज खूब आहा त्यो हिंगा इतल्यो सोपना त्यो म्हाका दिसता मयां आहा ते सायडीन आहा वालपय आहा आनी खंयच्यो खंयच्यो सगल्यो प्रॉपर्टी जे जितक्यो लिजार दिल्या ते आमकां आयज सांगूनी तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी सांगूनी वॉट एक्शन ही वील टेक स्पीकर सर आनीक हांव म्हणूंक सोदता सांगूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की इंडस्ट्री जी ही आहा आमच्या गोंयकाराच्या हातीन आहा ट्युरिजम इंडस्ट्री आनी आमी तेजेर जोगता आमी तेजेर ही सगळी वेदर इट इज वॉटर स्पोर्ट्स आसूं शेक आसूं प्रायवेट हार्ट्स आसूं प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसूं आमचे लोकल जे चलयता ते सदांच तुका आदी सल्यूट मारताले जेन्ना तूं आमदार ते सायडीन रावन उलयतालो हांवूय उलयतालो विजय बाबू उलयताले की आमचे हातीन हो धंदो उरचो आनी आयज तूं तेजोच मिनिस्टर देवान तुका मिनिस्टर केलो तेजो गॉड हॅज मेड यू द मिनिस्टर एंड आमकां ब्लेसिंग पूण लोक रावल्या की तूं तेंच्या खातीर कितें तरी करतलो म्हणून म्हणजे फॉर दी स्मॉल पीपल वेदर इट इज टॅक्सीवालो आसूं रेंट कारवालो आसूं हे सगळे बारीक वॉटर स्पोर्ट्सवाले आसूं दे आर लुकींग एट यू टुडे इन होप दॅट ऑल दीस टायम ट्युरिजम मिनिस्टर्स केम आनी व्हडल्यो फटाश्यो उलयल्यो पयशे सरकाराचे मोडले एका गेले ते एका गेले व्हडले शो करपाक गेले हिंगा व्हडले कंट्रीन गेले स्वेस रिपब्लिकाक बसून गेले त्या टायमार म्हणजे थिंगासून एक ट्युरिस्ट येवंकूच शकना थिंगासून असले कंट्रीन बसून येयले आमचे कडेन रिप्लाय आहा आदी दिल्ले पूण आयज मिनिस्टर जो आहा तो म्हाका दिसता कितें तरी बरें करतलो आमच्या खातीर गोंयकारा खातीर आनी हो धंदो जो आहा आमचो लोकलांच्या हातीन हो धंदो उरचो हे आमचे मागणें स्पीकर सर हितूनूच एकूच उलयता हांव मातशें रिस्ट्रिक्ट करता हय हांव एकूच हितून सोंपयता हांव स्पीकर सर आमी सगळे भाशेनचे हें उलयलें की हाव ऑल दीस प्रमोशन जे जावपाक आहा मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी एक ऑनलायन बील हाडलेलें कितें तरी बील तो इंट्रोड्यूस करूंक सोदता हांव म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा की आमी सगळे आमदार आहा हिंगासर सभागृहांत जे कोस्टल बेल्टाचे आमदार आहा कोस्टल बेल्टाचे स्टेक होल्डर्स आहा TTA जी आहा तितून खुबश्यो वस्तू बऱ्यो आहा बिलान आनी खुबश्यो वस्तू
थोड्यांक एप्रिहेन्शन आहा ते मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. म्हणजे आमचे कडेन बसोन पयले डिस्कशन करपाची गरज आहा, वेदर इट इज TTAG, whether it is shack owners, whether it is private restaurant and hut owners, whether it is all the stakeholders of the industry, all Goa Stakeholders Association, आमचे कडेन आमदार, बाकीचे सगळे चीफ मिनिस्टर सगळ्यां कडेन बसोन डिस्कस करून हें ट्युरिजम जे बील जे मिनिस्टर हाडूंक सोदतालो ते आजुनी तेणें मांडूंक ना. पूण हाडच्या पयलीं आमचे कडेन डिस्कशन करा, कित्याक वी आर आन्सरेबल टू द स्टेक होल्डर्स, वी आर पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, वी आर ऑल्सो इन द ट्युरिजम इंडस्ट्री. Nobody should have a problem once the bill comes or that there are problems over there. Speaker sir, Minister has understood lot of issues which we are facing in the coastal belt and then resolve केल्या, whether it is for private shacks, whether it is for shack owners, seasonal shack owners, whether it is for water sports. He has understood that. Swadesh Darshan स्किमान आमकां सेंटराचे भरपूर पैसे दिल्या. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें भाशण हा ह्या वर्सा की I will see that the tourism grows in India. तेणें सांगला आपूण सगळे स्टेटींक पयशे दितलो, जो कोण आपल्या कडेन DPR घेवन येतलो, आपल्या कडेन फायल घेवन येतलो, आपल्या कडेन रिक्वेस्ट घेवन येतलो, I will give them money to spend for the state to build infrastructure. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट हा मिनिस्टराक, प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना आमकां सांगला की I will give you money, तूं थिंगासून पयशे हाड, कित्याक आमी आदी हाडल्या वचून पयशे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. स्पीकर सर, आमी 100 कोटी सुमार हाडल्या एंड वी हॅव स्पेंड 100 crores. सो आय एम रिक्वेस्टिंग मिनिस्टर टू गो टू द सेंटर, टू मीट द फायनान्स मिनिस्टर along with the chief minister, to meet the prime minister, because prime minister an utar dila, give money to industry. Speaker sir, foreign tourists decline झाल्या, domestic tourists वाडोंक ना. जे स्पेंडिंग ट्युरिस्ट आहा ते गोवा डेस्टिनेशन आहा ते सोडून दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक लागलेले आहा. आनी जे आमकां येता ते सिलिंडर घेवन, भाजी आपल्या गांवांसून हाडून, टामोटा पासून गांवांसून हाडून, कांदे आपले गांवचे, मिरची आपले गांवचे हाडून थिंगा येता आनी शेतान थिंगा हो बिचार बसता आनी सलाड करता आनी रांदता थिंगाच रावन. ताल्ले आनी बांगडे थिंगासून बाजारांतले थिंगा कोण नुस्तें काडटाले तेंचे कडले घेता. म्हणजे हे ट्युरिस्ट आमकां नाका. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान जे कितें करपाक जाय, जे असले बॅन करपाक, कॉन्फिस्केट करपाक, तेचेर जे एक्टान जे कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय तें हाडचें. Honorable member, you're taking a bit long time. जालें, सोंपलें न्हू स्पीकर सर. I'll have to close. ना एक मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट आहा. हे जे इश्यूज जे आहा हे आमचे ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आनी आमचे लायव्हलीहूड. स्पीकर सर, आमचे ऑनलायन जे बारीक गेस्ट हावजीस आहा, स्मॉल धाकटुले गेस्ट हावस, 2 रूम 3 रूम 4 रूम, ते केन्ना केन्ना तांकां डिफिकल्टी जाता ऑनलायन वचपाक, कित्याक तेंचे थोड्यांचे भुरगे ना हिंगासर, ते आनी खूंय काम करता, माय पाय हिंगासर उरल्या आनी ती आपली गेस्ट हावजां ती भाड्याक दिता. ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां सोजमोन व्हरचें, तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून हाव हीज डिपार्टमेंट कॅन mediate and help such type of people who are having 2, 3, 4 rooms and they are not giving that on rent, they are giving directly to the customer. Speaker sir, lot of open spaces of tourism department is there which are unutilized, म्हणजे युटिलायझेशनाक घालूंक ना. त्या जाग्यार बरे वस्तू प्रोजेक्ट हाडचे म्हणून हांव मागता. गोंयान आमचे पार्क्स, चिल्ड्रन्स पार्क लिजार आनीक दिनाका. म्हणजे आदी जे लिजार दिल्या ते यूजूच जावंक ना, आतां तरी लिजार आनीक दिनाका. हे म्हाजें मागणें आहा स्पीकर सर. आनीक दिता म्हाका 2 मिनटां दिता. एकूच हेचेर आयटीचेर उलयता. स्पीकर सर, आय टेक ओन्ली 1 पॉयंट इन आयटी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा, हय एकूच पॉयंट, आयटी म्हणटा मिनिस्टर आपण वाडोवंक सोदता, एकदम बरी गजाल. ही स्मार्ट, ही इज इंटेलिजंट, बट मोबायल टावर म्हणटा पळय ते आयज पासून येयना. देर इज लॉट ऑफ एप्रिहेन्शन इन द मायंड्स ऑफ द पीपल की मोबायल टावर घालीत जाल्यार थिंगा डायरेक्ट कॅन्सर जाता म्हणून लोकांक. हे म्हाका दिसता पयले क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा बाय द डॉक्टर्स, बाय द सायंटिस्ट. अशें खूंय जावंकूच ना. मोबायल टावर आनी सकला लोक रावता विदीन दॅट विलेज ऑर वाडो, थिंगा कॅन्सर जाता म्हणटा. आनी मोबायल टावर येवंक ना, भुरग्यांक कनेक्टिविटी ना, ब्रॉडबँड जे घरा लागीं पावोंक जाय ते जायना. थिंगासर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दुसरे बाकीचे माड, एवरीथींग इज बींग यूज फॉर ब्रॉडबँड जे हे केबल्स
वयरसून आहा ते अंडरग्रावंड घालपाची गरज आहा. कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन मिनिस्टर करतलो वा ना ते आमकां सांगपाची गरज आहा. हे फायबर ऑप्टीक केबल जे आहा ब्रॉडबँड जेन्ना आमी कनेक्शन घेता कोणाचे तरी माडाक बांदता आमी हाडटा आनी तेजे वयरसून चुडत पडले काय ते गेले आनी फायबर ऑप्टीक केबलूय गेलो. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हेचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन हाड तूं आनी सगळे हे वस्तू जाग्यार घाल. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जे हावजा मुखार डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. डिमांड नंबर 207882 आनी जे लिस्ट नंबर 3 प्रमाणे कट मोशन आहा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक. आमचो कलीग मायकल बाब उलयला स्पीकर सर. मायकल बाब आज पर्यंत ह्या हावजां फक्त कशें आसा की कोस्टल लोकांचेर डिफिकल्टी मांडटा. हावजान सगळे तरेचे लोक आसा, फक्त कोस्टलाची डिफिकल्टी मांडली गेलो. इंटरलँडाची डिफिकल्टी थोड्योश्यो बऱ्यो बारीक लक्ष घालून पळोवपाची गरज आसा माननीय मंत्र्यांनी. हांवें माननीय मंत्र्याक लागींच्यान पळयलां, खूब प्रयत्न केल्या. फाटल्या 2 वर्सां नवीन इंट्रोड्यूस केल्ले काही गोश्टी आसा, आमचे कॅरावेन्स आसा, होम स्टे आसा, पॉलिसी हाडल्या तेज्यो, बरें काम केल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर मायकल बाब आमचो जो पळय उलयतालो की प्रॉपर्टीचो जो विशय आसा तो प्रॉपर्टीचो विशयय माननीय मंत्र्यांनी बऱ्या पद्दतीन हाती घेतलेलो आसा. पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की ट्युरिजम हो गोंयाक ओन्ली कोस्टल लायनीकूय उरोना. संपूर्ण गोंयाक ट्युरिजम सगळ्या लोकेशनाचेर बरे भशेन आमी करूं शकता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक बरे 5-6 स्पॉट आसा जे बरे डेवलप करूं शकता आमी. एक सांगपाचो म्हणल्यार तुमकां कसो आसा की इंटरनॅशनल स्पॉट आमगेलो दुधसागर वॉटरफॉल, महादेव टेंपल, तांबडी सुर्ला, अशे बाकीचेय स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर बरे पद्दतीचो ट्युरिजम जावं येता. आतां हे करता आसतना विजिटर जे येता त्या विजिटरांची सेफ्टी पळोवप आनी तेंची सेक्युरिटी पळोवप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या दिसांनी 2 दीस पयलीं जेन्ना पळय दृश्टीचेर हांगा भासाभास जाताली ह्या हावजां तेन्ना म्हाका एक सांगचें दिसता की इवन दुधसागराच्या स्पॉटाचेर ह्या दृश्टीची सेवा मेळटा आनी जे भुरगीं थंय पळय लायफ गार्ड येता न्ही तेणी बरे पद्दतीन काम केल्लें आसा. खूब जाणांक लायफ सेव करपाची संदी मेळ्ळी आसा. तर इंटरलँड ट्युरिजमाचेर माननीय मंत्र्यांनी गांभिर्यान लक्ष दिवचें जेणे करून ह्या सायडीच्यान एकदम लोड येतलो असो ना. जे ट्युरिस्ट येता तांकां सगळें गोंयचें दर्शन जावनी. दुसरो विशय सांगपाचो म्हणल्यार एक हांव आयटीचेर उलयतलो. आयटीचेर जशें आमचे कलिगान उलयलें आमकां त्या मतदारसंघाची व्याप्ती जी पळय आसा न्ही सादारण 60 किलोमिटर डायमिटर आहा तेजो. आनी सादारण म्हाका दिसता मोर दॅन 75% म्हणल्यार जाता की मोबायल नेटवर्कूच ना. आनी त्या खातीर खूब प्रयत्न आमच्या मार्फत जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी एक म्हयनोभर पयलीं गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी कडच्यान सुद्दां हांवें लेटर घेवन BSNL बरयल्लें आसा. तेजो पाठपुराव जर केलो जायत जाल्यार मोबायल नेटवर्क हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना भुरग्यांक एग्जामी बी आन्सर करपा आसलेल्यो तेन्ना भुरगीं एज वेल एज पेरंट्स येवन आमदाराक एप्रोच जातालीं की ही जी डिफिकल्टी आसा ती कित्याक सॉल्व जायना, कितें कारण आसा. आनी जर समज तर कोणाक BSNL समज जर दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता जे प्रायवेट प्लेयर्स आसा ह्या फिल्डान तांकां एनगेज करून सुद्दां हे नेटवर्क मेळप सामकें अत्यंत गरजेचें आसा. एक मिनिमम म्हाका दिसता एक 10 टॉवर जर समज जर घातले जाल्यार एटलिस्ट एक 90% तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीची एरिया जी आसा ती कवर जातली आनी हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. तर हांव जास्त वेळ घेवचो ना स्पीकर सर, पूण ह्या 2 गोश्टीचेर जे उलयलां
त्या गोष्टीचे माननीय मंत्र्यांनी गांभीर्यान लक्ष दिवचें आनी हो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. स्पिकर सर, हांव परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member C. Mr. Ajit Salgar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज टुरिजमाचेर उलयता आसतना आमी सगळेच जाणा की गोंय हें टुरिजमा खातीर वळखलें वता आनी जगभर आमचें आज नामना आसा जाल्यार तें टुरिजमा खातीरूच आसा आनी तातूंत भितर सुदारणा खुबशीं आयल्या, खुबशीं येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं मंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना आज मंत्री बरो डायनॅमीक आसा, काम करपाची उमेद आसा आनी रिजल्टूय दाखयता. पूण थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा तातूंत भितर सुदारणा कशी करप नाल्यार हाजेर कशी पॉलिसी काडप हाजेर खूब हें आसा की आज जेन्ना आमी मंत्र्याचें उलयता तेन्ना आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या. आज शॅक्सांचें उलयता आसतना शॅक पॉलिसी आज पयलींच जाली, म्हणजे आनी नाल्यार एन मोमेंटाचेर नाल्यार शॅक पॉलिसी आमी एकदम सिजन काबार जाता आसतना आमी काडपा वताले, पूण ह्या वर्सा शॅक पॉलिसी पयलींच आयली. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन. तशेंच टुरिजम सॅक्टरान खुबशे एवॉर्ड्सूच आमकां मेळ्ळे आनी जेन्ना मंत्री बरें काम करता तेन्ना डेफिनेटली आमकांय बी अपेक्षा वाडटा. आज गोंय म्हणटा तें दोन भागांनी आसा, एक नॉर्थ गोवा आनी एक सावथ गोवा. पूण सावथ गोवान आमी सगळ्यान एंडाक पडटा, आमची मुरगांव तालुका जी आसा ती सगळ्यान एंडाक पडटा. सो जेन्ना तुजे कडेन अपेक्षा वाडटा, म्हजी अपेक्षा मंत्र्या कडेन वाडटा की आमच्या मुरगांव तालुक्याचेरूय कांय अन्याय जावचो न्ही हाजी तुवें काळजी घेवची म्हणून. हाजे पयलीं वास्को, सगळ्यान पयलीं पोर्ट एरिया वास्कोन, रेल्वे स्टेशन वास्को, एअरपोर्ट वास्को, पूण वास्को जाय तसो आमी डेवलप करूंक शकले ना. आज खंयचोय सपोज एक फॉरेन टुरिस्ट उदकांतसून हातूंतसून येता, दर्यांतसून येता जाल्यार तो पयलो आमच्या मुरगांव तालुक्यान येतालो आनी थंयच्यान तो सगळें पळयतालो. पूण इतलें आसून पसून आमी तें डेवलप करूंक शकले ना. ताजी कारणां वेगळीं वेगळीं आसा. मे बी MLAजांनी फॉलोअप करुना, मे बी तेन्नाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पूण आज जेन्ना आज गोंयभर सगळो डेवलपमेंट जाता तेन्ना मुरगांव तालुकाच कित्याक फाटल्यान उरचो अशें आमकांय दिसता. म्हाका मंत्र्याक मुद्दम सांगन दिसता की आज ताजें जें काम आसा तें खंय तरी ताणें मुरगांव तालुका भितरूय इल्लें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर आज खुबश्यो गोश्टी आज मुरगांव तालुक्यान जाता. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें आज आमचें रेल्वे स्टेशन जें आसा तें आज अपग्रेड जावन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जालें. गोंयांत दोनूच इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाल्या, एक कुडचड्यार आनी म्हाका दिसता एक वास्को. आनी ताच्या खातीर ट्युरिस्ट ह्या हातूंत भरपूर मोठ्या प्रमाणान येतले. तशेंच क्रूज टर्मिनल आमची पयलीं आशिल्ली तातूंत खूब वाड जाल्या. आज ती वाड पळोवन आज खंय तरी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आज मुरगांव तालुक्यान येता आनी तो भितर येता आसतना तो भायर सरलो की ताका खंय तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फर्स्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून भायर सरपाय न्ही. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीनसूनच सपोज ताका कांय बरें दिसना जाल्यार म्हाका दिसता तोय निराश जाता. नाल्यार सगळें कॉन्सन्ट्रेशन तुमी पणजे, मडगांव नाल्यार सदर्न बेल्टान केलें नाल्यार हेवटेन नॉर्थर्न बेल्टान केलें जाल्यार इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल हाडून तरी कितें फायदो आसता. सो म्हाका दिसता हाजेर मिनिस्ट्रान चडांत चड लक्ष दिवपाक जाय आनी मुरगांव तालुका भितर वास्कोन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना थंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडोवप नाल्यार ताच्या खातीर कितें करपाक जाय जाणे करून जे ट्युरिस्ट येतले तांकां एक वेगळें बऱ्या प्रकारचें वातावरण थंय दिसतलें आनी ते स्टार्टिंगूच फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणटा स्पिकर सर तें लास्ट इम्प्रेशन. सो फर्स्ट इम्प्रेशनूच बरें पडपाक जाय आनी त्या खातीर मिनिस्ट्रान ताजेर चडांत चड लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता. जेन्ना एक क्रूज टर्मिनलानसून एक ट्युरिस्ट भायर सरता तेन्ना पयलो लागता ताका खारीवाडो बीच. आज तुमी खारीवाडो बीच पळयलो, एका काळाचो स्पिकर सर सगळ्यान बरो बीच म्हणटा तो खारीवाडा म्हणटाले. ताका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आशिल्ले, सगळे गोंयचे लोक येवन थंय न्हाताले. पूण आज ताजी अवस्था खूब वायट आसा. आज सगळ्याक प्लास्टीक पडिल्लें आसा, तो बीच धाकटो धाकटो जायत वता आनी आमचें लक्षूच ना ताजेर. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कानार घाल्लें की तुमी कितें तरी त्या हाजेर बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह आमी घेतली म्हणून जायना. आमी बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह करून एकदां फूल क्लियर करूंक शकता, पूण ताजें मेंटेनन्स परत जशें तुमी बायणा बीच करता नाल्यार आनी खंयचे बीच करता ते करपाची गरज आसा. सो मिनिस्ट्रान त्या बिचाचेर सगळ्यान ऑन प्रायोरिटी लक्ष दिवची अशी म्हाका गरज आसा. खारीवाडो कित्याक ताजेर आतां लोक रिल्स काडपाक लागल्या
आनी रिल्स काडले ते इंटरनॅशनल वता आनी ते इंटरनॅशनल आमची इमेज गोंयची जी आसा बरें क्लीन बीच म्हणून ती आमची थंय स्पॉयल जाता आनी त्या खातीर ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता खारी वाड्यार बिचार थंय हें करपाची गरज आसा. सेकंडली स्पिकर सर म्हाका मंत्र्याक याद करून दिसता संकल्प मागीर तो इश्यू घेतलो बायणा बिचाचो. संकल्प जेन्ना आमी मिनिस्टर जेन्ना वास्को आयिल्लो तेन्ना मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण 2 बिचीज हे मॉडेल बीच म्हणून घेता, एक नॉर्थ गोवाक आनी एक सावथ गोवाक मॉडल शेक आनी बिचूय बी. आनी ताज्या खातीर तुमी जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तुमी फर्स्ट इम्प्रेशन तुमचें बायणा बिचाचें कितें आशिल्लें की दीस बीच हॅज गॉटन पोटेन्शियल टू बिकम समथींग, म्हणजे बरो बीच जावंक शकता हो. आनी त्या खातीर तुमी आपल्या हातून तो मॉडेल बीच हातून पॉलिसीन तो घेतिल्लो, पूण आज ताजी खंय तरी अजून कांय जाग ना. तो बीच म्हाका म्हणजे म्हज्या बाउंड्रीक पडटा. संकल्प तो इश्यू घेतलोच ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पूण हो बीच डेवलप करप म्हाका दिसता काळाची गरज आसा. तो आपल्या बरेन सगळे प्रयत्न करता, पूण ताका सपोर्टूय मंत्र्यान मेळ्ळो जाल्यार एक बरें जावंक शकता. आज खुबश्यो गोश्टी वास्को आसा. स्पिकर सर तुमकां खबर नाशिल्लें गोंयांतलो सगळ्यान फर्स्ट कॅझिनो म्हणटा तो वास्को आशिल्लो आनी ती बिल्डींग अजून तशीच आसा. सो ताचो टुरिजमा भितर ताजो आस्पाव घालचो. आज ती जरी प्रायवेट पार्टी कडेन आसा, तांचे कडेन कितें उलोवन सपोज मिनिस्टर कॅन गेट इट ऑन बोर्ड, म्हाका दिसता थंय आमकां खूब बरें पडूंक शकता. आज खुबश्यो कॅझिनो म्युजियम ना कितें तरी करपा जाता न्ही. तो बरो एक तुका टुरिजमा खातीर सपोज ना म्हज्या तोंडान घालना. हांव जेन्ना सांगता ना 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 स्पिकर सर, आनी एक सगळ्यात म्हत्वाची म्हणटा ती वास्कोचें आमचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल. आज ट्युरिस्ट हॉस्टेल एका प्रायम आमच्या जाग्यान आसा आनी प्रायम जाग्यान आसतना ताजी अवस्था खूब वायट आसा. थंय येदो व्हड सुंदर हॉल आशिल्लो आनी सगळे मुरगांवचे लोक तो हॉल यूज करताले. आज तो हॉल बंद आसा. रेवेन्यू लॉस कोणाक जाता? गव्हर्मेंटाकूच जाता, टुरिजम डिपार्टमेंटाकूच जाता. आज हॉलाची इतली गरज आसा की एक हॉल ना जाल्यार आज लोक खंय तरी पयस वचपाक लागल्या. 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 इतले रेवेन्यू म्हाका दिसता पर डे लॉस जाता आमचो. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता फाटीं तुमी एक टेंडर फ्लोट करपाचो केल्लो, तोय खंय पावलो अजून कांय कळना. ऑन PPP मॉडल ऑर कितेंय तुमी सुटेबल आसा तशेंच कितें तरी एक करचें. ते वास्कोन प्रायम प्रॉपर्टी तुमची आसा आनी तो खंडर जावपाचो पावला. आज टुरिस्टान कोणी रूम घेवपा वता ताजी अवस्था इतली वायट आसा, कपचे पडटा, लिकेजीस जाता. सो बॅड म्हणजे आमचे वास्कोन तरी एटलिस्ट टुरिजमाक मातशें नेगेटीव वचचें न्ही. त्या खातीर ताजेर मंत्र्यान लक्ष घालचें. स्पिकर सर, आज हांव अभिनंदन करता मंत्र्याचें. टुरिजम सॅक्टर म्हणटा तो एक आमचे कल्चरल एक्टिविटीजांक प्रमोट करपाचो एक साधन आसा. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणजे आमचे शिगमो जावं कार्निवल जावं हाका पसून आज पयशे वाडोवन दिल्ले आसा. म्हणजे सगळ्यान पयलीं 11 लाख दिताले, आतां 15 लाख तुमी दिता, पूण 15 लाख पसून आमकां कमी पडटा. म्हाका दिसता शिगम्यांक नाल्यार कार्निवलाक इतले सुंदर सुंदर फ्लोट्स आसता. शिगम्यांक तर आमी अशें दिसता की सगळे देवूच सकयल आयल्या काय म्हणून. इतले सुंदर देखावे आज आमचे सगळे गोंयकार भाव तयार करतात आनी हाडटात. तशेंच कार्निवलाक बरे बरे फ्लोट्स करून हाडटा, पूण ते 15 लाख रुपया म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो ते खंय तरी वाडोवचे अशें म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता. जाणे करून जो मेहनत करून करता, आज फर्स्ट प्रायज कितें 50 काय 60,000 रुपया आसता, पूण एक फ्लोट करपाक ताका 1 लाख आसा आनी तो एक फ्लोट करपाक ताका 10 लाख रुपया लागता. सो जेन्ना ताका खंय तरी हें आपलें हें मुआवजा असो मेळना जाल्यार तोय डिस्करेज जाता. पयल्याच फावटी खंय तरी शिव जयंती आमी सेलेब्रेट करपाचें मंत्र्यान एक हें हाडलें आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी सगळेच आमचो आराध्य दैवत अशें मानता. सगळे देशभरानूच न्ही, जगभरान तांकां आराध्य दैवत मानता. आनी पयल्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टरान 5 लाख रुपयाची तरतूद करून सगळ्या मुन्सिपाल्टींक तो दिलो. म्हाका दिसता पंचायतीक दिला जाल्यार हांव नको, पूण मुन्सिपाल्टींक दिलो. तें बंद करचें न्ही. आज ताज्या खातीर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक लागल्या. तेन्ना तो जो तुमचो देणगी आसा ती धाकटी जरी आसली वाडोवन दिल्या जाल्यार मिनिस्टराचें चड बरें, पूण ती देणगी परत बंद करची न्ही आनी ती शिव जयंती सेलेब्रेशन्स ही चालूच उरची. हाज्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन हांव हें करता.
दोनूच मिनटां स्पीकर सर. फूड फेस्टिवल हो सदांच पणजे नाल्यार मडगांवच जाता. आमच्या वास्को सरकारान विसरचें न्ही. वास्कोय आसा, आमची मुरगांव तालुका आसा आनी एकदां केन्ना तरी एक धाकट्या प्रमाणार तरी एक फूड फेस्टिवल खंय तरी आमचे मुरगांव तालुक्याचे लोकूय बी गोंयानूच आसा. करूंकूच ना, मडगांव करूंकूच ना खंय. आतां पयलीं मुरगांव करनी मागीर मडगांव करूया. सो मंत्र्यान सगळो स्ट्रेस ह्या भागान दिना आसतना तोय डेवलप जावन न्ही कोलव्या गेल्लो न्ही, तोय आमचो मुरगांव तालुकाय डेवलप जावन न्ही. आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांकूय फूड फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवपाक मेळची. आनी तुमी कितें करतले हाजें म्हाका हें आसा. शॅक्साचेर एकूच उलयता आसतना ज्यो बोटी आज पॅसेंजरांक घेवन सहलीक येता नाजाल्यार आयलँड पळोवपाक येता ते आपलेंच जेवण घेवन येता. मागीर आमचे शॅक्स ते भाव थंय आसा पळय, शॅक्स घालून बसल्या पळय, तांकां धंदो नासता. सो तांकां धंदो मेळूंकूच जाय. सो अशे तरेन कितें तरी पॉलिसीन तरतूद करची की आमच्या शॅकवाल्यांक जे घालून बसल्या धंदो इतले लाखांनी रुपया इन्वॅस्टमेंट करून बसल्या तांकांय खंय तरी ह्या टुरिजमाचो फायदो जावचो. आनी स्पिकर सर लास्ट ITचेर उलयता आसतना आज इंटरनेट केबल स्पिकर सर आज आमी इट इज अ बिग मॅनर्स म्हणजे इंटरनेट केबल्सांचेर आज आमी कितें तरी एक पॉलिसी काडना जाल्यार निर्णय घेना जाल्यार सिट्युएशन आज खंयच्या खंय वतले. आज ते केबल ऑपरेटर्स जे आसा दे आर नॉट बॉदर्ड. ते खंयच्याच ऑथॉरिटीक कॅर करना, ते कोणाकूच कॅर करना. जाय थंयच्यान इलेक्ट्रीक पोलार मारतात, माडार मारतात, कोणाच्या घरार मारतात, कसलेंच परमिशन घेना. सगळे खंयचेच रेवेन्यू कोणाक खंयच्या ऑथॉरिटीक मेळना. आनी अशें करून ते एकदम एक तर सगळो परिसरूच घाण करता. तातूंत भितर जे अनयूज नाल्यार जे पिड्ड्यार जाल्ले केबल्स आसा ते काडयना. ते केन्ना केन्ना हँग जावन सकयल पडटात, रस्त्यार पडटा. हांवें हावजाक म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 10 फावटी तरी ते फोटोज हाडून दाखयल्या. आमी 100% ते केबल्स पळयल्यार आमकां अशें दिसता की एक ट्रॅजेडी आमी एक जावपाक आमी रावल्या. आज कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा ताज्या खातीर, पूण अजून पर्यंत कॅज्युअलिटी म्हणटा ती जावना. एकूच टायम एक वास्को एक माड झाड पडून एकट्या हाका वायर घुस्पून तें हें जालें. पूण स्पिकर जर हाजेर पॉलिसी काडप म्हाका दिसता सरकाराची प्रायोरिटी आसपाक जाय. कित्याक ह्यो केबल्स तांकां दे आर नॉट बॉदर्ड. आनी जेन्ना केबल ऑपरेटरूच बॉदर्ड ना जाल्यार आमी आमचो सरकार ओगी कितें आसा तेंय कळना. तांकां कितें तरी फायनींग घालपाक जाय नाल्यार कितें तरी एक पॉलिसी काडून आमचे जे मोटरिस्ट आसा नाल्यार स्कुटरीज तेवटेंतल्यान वता आनी त्या केबला खातीर तांकां त्रास जाता. त्यो केबल्स एक सिस्टमॅटीक एक तर डक सिस्टम नाल्यार एक वयल्यान एक कितें तरी एक मोठो पायप घालून सगळ्यो एका भितर घालपाचें कितें तरी एक प्राधान्य हाणें करचें इतलें सांगता. आनी मंत्र्या कडेन मागता की जसो तूं नॉर्थ आनी सावथ दोनूय कडेन वेवस्थीत लक्ष दिता. आमी एका सायडीन पडटा सो आमचेरूय लक्ष तितलेंच आसचें नाल्यार थोडें कमी पसून आसलें पूण आसचें इतलें हांव मंत्र्या कडेन मागता. देव बरें करूं. Delilah Lobo. Speaker sir, I am here to support the demand listed for the day. And first I would like to talk on demand number 78, tourism. Tourism is the backbone of our economy. And आमचे भागातोर अंजुना आणि कायसुआ, this is a coastal, being a coastal belt. Let me come talk about the lease agreement signed by the tourism department with of the various properties. Speaker sir, ये lease agreement अंजुना propertyचे आणि वागातोर propertyचे. These properties were bought, taken by tourism department specifically with the subject of beautification of Anjuna beach and beautification of Vagator beach म्हणून. आणि निमणे ब्युटिफिकेशनाचे एक कांयच दिसना आनी सगळे लीज एग्रीमेंट करून ते शर्मांक आनी सगळे भायल्यांक दिले. आय वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली फ्रॉम द ट्युरिजम मिनिस्टर इन हीज रिप्लाय एक पूण जागो आमच्या अंजुना नाजाल्यार वागातोर उरला काय म्हणून आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ट्युरिजम मिनिस्टर एक पूण जागो ब्युटिफिकेशनाक लागून उरला काय आमच्या जनरेशन नेक्स्ट नाल्यार तुज्या जनरेशन नेक्स्ट वेन वी टेक आवर मे बी ग्रँड चिल्ड्रन ऑन द बीच टू शो देम दॅट बाबा आमी आमदार आसतना
हो ट्युरिजम मिनिस्टरान केल्लो, दीस स्विंग वॉज मेड, दीस समथींग वॉज मेड फॉर यू म्हणून कितें तरी उरलां काय? सगळे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान लीज एग्रीमेंट करून करून 99 तूं नासलो, पूण म्हाज्या नोदरेक एक प्रॉपर्टी येयल्या थंयसर which is lying idle, which was given on a 33 years or I don't know how many years lease. The House is extended by 5 minutes. Yes. For Bagator, it is still lying vacant. If you can take it back from that person, and please don't give it on lease again. Use it for the beautification of that place, so that generation next कोण बिचार येता तांकां कितें तरी आनी सुविधा मेवची म्हणून. Regarding toilets, what I'm asking you, Minister, is the basic needs of a tourist when he comes on the beach. आमचे थंयसर तीच वागातोर शर्मा म्हणटा ताका लीज केला पळय ती, थंयसर 2 टॉयलेट आसले स्पीकर सर. आतां हाडल्यान प्लास्टीक कितें दवरला थंयसर. इफ आय वॉज अ ट्युरिस्ट आय वुडंट गो इन दॅट प्लास्टीक टॉयलेट एनीवेर, एंड इवन नोबडी गोज देर. तो पोन्नो आहा म्हळ्यार 2.5 वर्सां जालीं हांव पळयतां फ्रॉम द टायम आय एम बिकम माय MLA, टॉयलेट आसलो तो सारको करून दिवचो. हेच म्हाजें मागणें, बिकॉज आय फील दॅट्स द मेन थिंग. रिगार्डींग अग्रीमेंट विथ ऑफ लायफ गार्ड्स, तो एक्सटेंड केला जाल्यार म्हाजें मागणें की इफ यू कॅन टेल देम टू एक्सटेंड बाय 1 more hour, 6:30 to 7:30. यू नो, 7 केन्ना केन्ना वेन द डेज आर लॉंग, 7 पासून खूब उजवाड आसता. सो 6:30 to morning, from 6:30 to 7:30. I don't think they will be hesitating to extend their work by 1 hour, you know. स्पीकर सर, आमचो मंत्री जेन्ना हांगा आसलो ऑपोजिशनाक, आनी जेन्ना दिलीप त्याच खुर्चेर खंय तरी बसलेलो, तूं आनी विजय ओहे द वे यू ऑलवेज टू ब्रिंग अप द इश्यूज ऑफ ट्युरिजम, I know, I used to look and I used to really feel good about it. And now you are in the same chair. I'm sure you know how everybody speaks about, especially the foreign tours. So foreign country ni jenna amche department वयता तेन्ना audit आसपाचें चड गरजेचें. And if you can ask the immigration department, you know, to give us the details wherever you all go, no problem. We have to promote our tourism. We have to. There is no looking back. But ह्या कंट्रीन गेल्यान त्या कंट्रीतले बाबा ह्या 2 वर्सांनी इतले लोक येयले, नाल्यार 1 वर्सान इतलो लोक येयल्लो. We have to be accountable. It's public money after all. Regarding the cleanliness of beaches, आयज पासून ती आमची वागातोर बीच कितली मेई आहा. आमी फोन मारून मारून त्या सुपरवायझराक थोकली सर. हांव फकत तुका आतां निमणें सांगता, एक WhatsApp ग्रूप कर, लेट यू बी देयर इन द WhatsApp ग्रूप, tourism director, me, the supervisor, and that whoever you have given the beach contract, itlets in that group. Let there be also that lifeguard supervisor in that, and let there be also कोणाक तुमी टॉयलेट साफ करपाक दिला तो सुलभ. So that all 3 things can be, I can give on record. Baba, आयच्या दिसा हांगा पावला आनी बीच मेई हा, आयच्या दिसा हांगा पावला टॉयलेट मेव हा, आयच्या दिसा हांगा पावला आनी लायफ गार्ड ना. सो यू आर ऑल्सो अवेर की म्हाका हांगा असेंब्लीन येवन तुका. सो whenever I'm bringing issues, you also know that I am bringing genuine issues before you. आनी बीच शेकान जेन्ना अलॉट करतात, आय मीन ह्या वर्साचे तुमी प्रोसेस मातशें बेग्यानूच चालू करचो, ऑगस्ट पासून, या, सो दॅट दे कॅन स्टार्ट बाय सप्टेंबर, यू नो, बिकॉज इट्स द ट्युरिजम, दीस इज व्हेरी शॉर्ट. And also the beaches have to be special people friendly, आमचे disabled people friendly. सगळ्यांक रॅम्प आसचे. म्हाजे तरी वागातोर
आणि Anjuna. And visa on arrival is very important. I think you have to go to the central government, the minister concerned, and see that that's how the tourism will increase. आमी आमच्या पयताली कितले English आसताले, the foreigners, now they have declined. So you have to see regarding this. आणि tourism bill jenna hatta. Honorable member. दोनच मिनटं. So tourism bill. The House is extended by 5 minutes. 5 minutes. I'll speak. Tourism bill hatta त्यांना आमकांय आपोवचे आनी सांगचे सर. And regarding demand number 82, information technology, सगळ्यांनी सांगलेले how the wires are hanging. It really is poor sight to look at. तांकां कोहली तरी policy कर where those wires don't hang on the poles. Thank you, Speaker, sir. The House is adjourned till 4:30.